एक्शन टेकन रिपोर्ट. Action taken report made in the budget speech 22-23. पहिले म्हणल्यार आज बजेट CM प्रेजेंट करता. CM प्रेजेंट करचे पयलीं हो एक्शन टेकन रिपोर्ट ताज्याच प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान रिलीज केला. पयलें म्हणल्यार हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां फॉर ऑनेस्टी. आनी सारकें खरें तें बरयना कळ्ळें तुका. तांणी म्हणलां की फक्त 34% अनाउन्समेंट जे गेले बजेटान केल्ले तेच कंप्लीट केले. 34%. पास जाता काय फेल जाता? काटार पास. पास फेल जाता तो. काय गो पेडणें तूं बीजेपी हे खेपे सरकार घडोवपाक 33.31% वोट पडिल्ले. तर ते 33-34% दितलेच पास कशेंच जायना ते. हाजो अर्थ कितें 66% ऑफ द अनाउन्समेंट हॅव नॉट बीन कंप्लीट. हो पयलो. आतां 18 डिपार्टमेंट आसात तातूंत एक सिंगल अनाउन्समेंट हॅज नॉट बीन कंप्लीटेड. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ट्रायबल वेलफेअर, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, फायनान्स, अर्बन डेव्हलपमेंट, आर्किओलॉजी. एक सिंगल अनाउन्समेंट अचीव करूंक ना. सो दीस रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट इज एन एडमिशन ऑन द फेलियर ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आतां खंयच्या तोंडान तो हें बजेट प्रेजेंट करता हे येदो व्हडलो शो करून तो म्हाका कळना. चीफ मिनिस्टर कितें म्हणटलो की 105 अनाउन्समेंट फुडल्या वर्सा करतलो म्हणून. अरे फुडल्या वर्सा करपाचें आहा जाल्यार तूं आयचे हे बजेटान येदो व्हडलो दबाजो कित्याक? ताणें 6 बजेट अनाउन्समेंट परमनंटली ड्रॉप केल्ले कळ्ळें तुका न्ही. सो गेल्या वर्साचें जें कितें उरलां तें ताणें पयलें कंप्लीट करचें. ह्या वर्साक नवें स्टेटमेंट दिवन नवी ती पॅकेज करता पळय तो आनी ते थोडे मिडिया ते हें करता की ना ते अशें इतले पास इट इज जस्ट ए गेमी ह्यो. दीस इज द हें एक्शन टेकन रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय हिज ओन डिपार्टमेंट.